पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। सुख करता तो विघ्नहर्ता, एकदंत गौरीनंदन, मूषकाचे घेऊन सवारी, आले आमच्या लाडक्या गणपतीची स्वारी। आमच्या समस्त पळोवप्यांक चवथीची खूप खूप परबी, आमच्या लाडक्या गणपतीचे आगमन जाल्ले आसा आणि सगळीकडे उमेदीचे वातावरण आसा। आणि हीच उमेद घेऊन पंचामृता बासमती रायस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात आम्ही आयला तरवळे शिरोडे हांगासर आशिल्ल्या भूमिपुरुष देवस्थानात आजचो आम्ही चवथ स्पेशल एपिसोड घेतली। चला तर घेऊया आजचो भाग। नमस्कार। आज आमची तरवळे महिला शिरोड्या गावातली आम्ही सारिका मॅडमीक आमच्या गांवान मुद्दम एक शो करपा खातीर आपयल्ले, तर तेणी आमकां स्पेशल एपिसोड म्हण चवथीचे थिमार आज एपिसोड आमकां दिल्लो आसा। हांव मागतां आमच्या निलिमा हांच्या लागीं की तांणी पुष्पगुच्छ दिवन आमच्या सारिका मॅडमीचें स्वागत करचें। दुसरे सुवातेर आमचे मदीं आसात पंचामृताचे सेल्स मॅनेजर। तिसऱ्या सुवातेर आमकां आमचे गांवचे जाणकार अशे मनीस आमकां आमच्या माचयेर फावो जाल्ले आसा। ह्या व्यासपिठाचेर आमचे मदीं तरवळे ग्रामस्थ कमिटीचे मेंबर्स हांगा हाजीर आसात। आमच्या आयचे शोचे कुलदीप आजगांवकर, तुमच्या मुखार आतां आमची तरवळीची महिला फुगडी सादर करतली। ती देवा करी तुझी सेवा, नवस वाईन रे देवा, नवस वाईन रे। 5 फुलांनी 5 फळांनी दुर्वा वाईन रे देवा, दुर्वा वाईन रे। 5 फुलांनी 5 फळांनी दुर्वा वाईन रे देवा, दुर्वा वाईन रे। कपाळाचा कुंकू जन्मभर दे देवा, आणि काही मागीन रे देवा, आणि काही मागीन रे। कुंकू जन्मभर आणि काही मागीन रे देवा, आणि काही मागीन रे। गणपती देवा करीन तुझी सेवा, नवस वाईन रे देवा, नवस वाईन रे। आजच्या आमच्या चवथीच्या स्पेशल एपिसोडात तुमचे सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत। हांगासर सुंदर अशी तुम्ही फुगडी पळयली आणि प्रत्येक वाठारांत आमी जेन्ना वता तेन्ना आमकां त्या वाठारांतले कलागुण तुमच्या मुखार हाडपाक खरेंच खूब बरें दिसता, कित्याक प्रत्येक बायल ही आपल्या तरेन स्पेशल आसता आणि कितें ना कितें तिच्या मदीं टॅलंट हो आसताच। फक्त आसता ती एका माचयेची, आणि आमच्या कार्यक्रमाच्या निमतान आमी ही माची तुमकां दितात। तर सगळ्यां खातीर परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो जावनी। सुरुवात करूया आजच्या ह्या स्पेशल भागाक। आणि चवथ म्हटलें काय ना, गणपती बाप्पा बरोबर कितें आसता, फुगोट्यो। आणि होच फुगोट्यांचो रावंड आमी आतां खेळटली। आमची 5 स्पर्धक जी पयलो रावंड खेळटली ती मुखार येयात। नांव सांगा। रेश्मा प्रसाद शिरोडकर, नीता सुभाष नाईक, अंजिता चारी, सिद्धी नागेश नाईक, सोनिया सुरेश कवळेकर। बरें, सगळ्यांक पयलो प्रश्न सारको ऐकात। खंयच्या वनस्पतीची पानां फक्त चवथीकूच आमी गणपतीक अर्पण करतात? हरशीं आमी अर्पण करिनात। दुर्वा, तुळशी। सारकें उत्तर, तुळशीची पानां। रेश्मा शिरोडकर हांच्यांनी उत्तर सारकें दिलां, तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोणेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज। कॉंग्रॅच्युलेशन। फुडलो प्रश्न, सार्वजनिक गणेशोत्सव सगळ्यांत पयलीं खंय सुरू जाल्लो? पुण्या।
सारखे उत्तर पुन्हा परत एक फावटी रेशमान उत्तर दिला आणि ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, फुडलो प्रश्न. महाभारत बरोवपाक कोणेन गणपतीची मदत घेतिल्ली? वाल्मिकी ऋषी. वेदव्यास. ओके, सारखे उत्तर. वाल्मिकी चुकले उत्तर. आमची फुगोटी सिद्धी नायकान फोडल्या आणि ताणें उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न. अष्टविनायकांतले सगळ्यांत पयले गणपती खंयचे? खंयचे ते? मोरेश्वर. खंयचो गांव? पुणे. मोरगांवचे मोरेश्वर. सारकें उत्तर. आमची फुगोटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि प्रभावतीन उत्तर सारकें दिलां. तिका मेळटा पॅनोरमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. शेवटचो प्रश्न. सुख करता दुख करता ही आरती कोणेन रचयल्या? ट्राय करा. राहिले येना कोणा? समर्थ रामदास हांच्यानी हे दिला रचयल्या ही. मोठ्यान ताळयो जोनी सगळ्यां खातीर. आणि म्हाका दिसता चवथ हो असो सण आसता हो सगळ्यांकूच एकठांय हाडटा. सो तुमकां कितें दिसता चवथीचें म्हत्व तुमच्या खातीर कितें? चवथ म्हटल्यार एक वनस्पती. चवथीक जे आमी माटोळी म्हणून बांदता ती सगळ्यो वनस्पती ज्यो आसा त्यो आयुर्वेदीक वखद ते. अशें आयुर्वेदिकान तर तुमी सगळें तर पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की सगळे एक माटोळी म्हणून जी आसा ती सगळी वखद. तशी ताका फुलां जी अर्पण करता ती औषधीत आसा. आनी एक आनंदाचो सण असो की सगळे जाणटी नेणटी जावं सगळे भाव भयणांक घेवन आमी तो आनंदान चवथ साजरी करता. चवथ म्हटल्यार एक सामको उमेदीचो सण आमच्या खातीर. आमी गणपतीक सदांच पुजतात पूण सदां घरान गणपतीची पुजा करता पूण फॅमिली एकत्र येवन चवथूच सेलेब्रेट करतात. म्हण आनी फोगोटे आसता, आरती आसता. आमी भुरग्यांक आरती शिकयता म्हणजे ट्रेडिशन आमची संस्कृती ती वाडोवपा खातीरूय बी आमकां चवथीक मदत करता. कारण चवथ आयल्या बरोबर आरत्योय सुरू जाता. वेगळे वेगळे पदार्थ नेवऱ्यो, मोदक, पातोळ्यो, सान्नां हे सगळे वेगळे वेगळे जे पदार्थ आसा जेवणान ते आमी चवथीक स्पेशली एका दोन दिसां भितर सगळीं रांदून काडटा. त्या निमतान आमचे खुबशे जे कलागूण आसा म्हणजे खूब भजन म्हणा, फुगडी म्हणा हे एक आमकां मुखार हाडपाक मेळटा. तुमचे बी कितल्यान आसात जी हांगा सुंदरशी भजन म्हणटात? उमेद आसा कोणाक भजन म्हणपाची बी? ही ऑलरावंडर दिसता. क्वेश्चनाचे आन्सर हिका सगळे एक येता. बरें, तुजे कडल्यान 2 लायनी. ओम नमो अनादि सिद्ध पुरांतना लक्षासी नमन अलक्षासी नमितो गणेशा कृपा दृष्टी पाहे अलक्षासी. आमी सदांच म्हणटा की गणपती हे कलेचे दैवत आणि ताका लागून आमी खुबशे ह्या निमतान खुबशे कला आमचे जे आशिल्ले कला गुण मुखार हाडटात. फुगडी म्हणा, भजन म्हणा किंवा आरती म्हणा असे वेगवेगळे आमी हांगासर सादरीकरण करतात. आणि त्याच निमतान आज हांगासरूय एक असो एक ग्रूप आयिल्लो आसा जे घुमट परफॉर्मन्स करतात. खुबश्या वाठारांनी ते घुमट परफॉर्मन्स करतात आणि हे आमची कला आणि संस्कृती म्हणटा तशें एक भाग आसा. तोच भाग आज आमी आजच्या ह्या कार्यक्रमानूय पळयतले. थोड्याच वेळान तांचे परफॉर्मन्सूय आमी तुमच्या मुखार हाडटले. सो आजच्या भागान आमी पळयलें आमचो हो पयलो रावंड जो आशिल्लो फुगड्यांचो रावंड आणि बऱ्यापैकी हांगा सगळ्यांनी उत्तरां दिल्लीं आसा. सगळ्यांक मोठ्यान ताळयो जावनी आणि गणपती बाप्पाचें नांव घेवन आमी फुडल्या आमच्या रावंडाक सुरवात करूया. श्री गजानन महाराज की जय. दूर ये दुर्घट बारी बुझविण संसार.
एक ल्हानसो ब्रेक घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड कभी हा कभी ना आणि विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडाक आमी सुरवात करता. 40 सेकंडचो टायम. हय आनी ना म्हणनासतना उलोवपाक जाय. उगी रावप ना उलयत रावप. ओके तुमचो टायम सुरू जाता आतां. कशी आसा हां लेट जाली येवपाक ना ओके सोनम तुजो टायम सुरू जाता आतां. सोनम कामाक वता वताले पण आतां वचना. ओके वर्षा तुजो टायम सुरू जाता आतां. वर्षा तूं कितें करता हाऊसवायफ घरा आसता घरा आसता. कितें करता घरा रांदता जेवता न्हिदता आनी काय करिना. आनी काय ना. ओके सुषमा तुमचो टायम सुरू जाता आतां. सुषमा कितें तूं लेट पावले. ना सगळ्यात पयलो हांव येयल्लें. ओके रोशन तुमचो टायम सुरू जाता आतां. रोशन 9 वरी न्हेसूंक ना. न्हेसपाक टायम मेळूना. ओके निलिमा तुजो टायम सुरू जाता आतां. निलिमा फाती बरी माळ्या आमकां कोणा केल्या. हांवें केलें विकती हाडूं ना. विकती हाडलें. विकती हाडल्या की तुवें केल्या. हांवें केलें. तुका आवडटा करपाक. कळटा येता करपाक. कळटा विकता बी. विकता. खंय गो देवळा भायर. देवळा खंयच्या देवळा कडेन. देवळां आमच्या रामपुरसाच्या. हांगा वचना तूं कामाक्षी बी केन्ना वचना. कामाक्षी वता केन्नाय. आनी साडी बरी नासल्या मगो खंयची हाडल्या. दिल्या मिस्टरान. हांव मिस्टर शॉपिंग करता. शॉपिंग मिस्टर करता. बड्डेक दिल्या. बड्डे केन्ना गो बड्डे. बड्डे जालो 6/8. जालो. बड्डे जालो. बड्डे जालो. केन्ना जालो गो लागीं आतां बेगीन जाला कितें. आ ऑगस्टान जालो. ना मगो तुवें. ऑगस्टाची म्हाका 6. बी आफोंक ना मगो. सगळ्यांक आफयल्लें हांकां. फुडल्या टायमाक सगळ्यांक आफयले बाकीच्यांक आफयल्ले. आमच्या भितरूच केल्लो. घरच्या घरा. घरच्या घरात कितें 50 केलो. वर्सां जाली. 52 जाली. आ कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर येता निलिमा नायक आणि तांकां मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आणि हो रायस तांकां दितले सिद्धू जे सेल्स मॅनेजर आसा पंचामृताचे. केन्ना वापरला रायस. कितें करता. पुलाव करता. बरो जाता. जेवता भुरगे. म्हाका दिसता निलिमाक उलोवपाक खूब आवडटा. खूब आवडटा आनी म्हाका मनशां आवडटा. जनावरां बी आवडना. सगळें आवडटा म्हाका. आमचे पॅरोट आसा डॉग आसा कॅट आसा. अरे बापरे. वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड खेळपाचो जो आसा सगळ्यांचोच आवडीचो डान्स राऊंड. आणि डान्स राऊंडच्या विनराक मेळटे मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक सुंदरशें गिफ्ट. ओके सो डेफिनेटली डान्सरां हांगा खूब आसतले अशें दिसता म्हाका पळोवन. बऱ्यांतलो बरो परफॉर्मन्स आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटलो. सो पळोवया हांगासर आमकां परफॉर्मर कोण मेळटा. येत आयच्या सगळ्या डान्स राऊंडच्या पार्टिसिपंटांक मेळटा गोवा एक्वावर्ल्ड कडल्यान डिस्काउंट वावचर. गोवा एक्वावर्ल्ड हो गोंयचो सगळ्यांक व्हडलो वॉटर पार्क आणि ते डिस्काउंट वावचराचे तुम्ही घेवन ते वचून भरपूर एन्जॉय करूं शकता. ताजेर तुमकां डिस्काउंट आसा. हांव रिक्वेस्ट करता डॉक्टर संचिका शिरोडकर हांच्यांनी हे वावचर्स तांकां दिवचे.
पयली थर्ड विनर डिक्लेअर करूया. अंजिताक मेळटा ह्या डान्स रावंडचो थर्ड प्रायज आनी हांव रिक्वेस्ट करता नॅली हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. तो एक सुपरस्टार आसा हांगासर आनी बिझनस वुमन ते आनी ताणें हे प्रायजीस स्पॉन्सर केल्ले आसा. रिक्वेस्ट करता तांणी थर्ड प्रायज विनराक प्रायज दिवचें. ओके, सेकंड प्रायज होता निकिता एका मोठ्यान ताळयो निकिता. आणि डान्स राउंडचो फर्स्ट प्राइज वता सोनम कोण तांकां मेळटा मेहंदी सारी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक गिफ्ट आनी हांव रिक्वेस्ट करता डॉक्टर दिशा परब हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. ओके, सगळ्या आमच्या विनरां खातीर कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी सगळ्यांनी जे इतले सुंदर परफॉर्मन्स केला तांकां लागून तांच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. फुडल्या राउंड आमी खेळटली प्रायजाय आसा भरपूर पण त्याच्या पयलीं घेवया आनी एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट्स जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra East in Karapur, Saklan, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी उकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या फुडल्या राउंडान जो आसता आमचो पंचामृता राउंड. आनी तुमी जशें पळोवंक शकता की पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स आसा आनी हे प्रोडक्ट म्हाका दिसता प्रत्येकान वापरून पळोवपाक जाय आनी ताच्या खातीर आमी हांगासर ही स्पेशल राउंड दवरिल्लो आसा. हे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स तुमी हांगा पळोवंक शकता आनी हांगासर आमी बॉटल्स दवरला. आमच्या पार्टिसिपंट्सांक दिला रिंग. तुमकां प्रत्येकाक एक चान्स मेळटलो ते रिंग ज्या बॉटलीन वता आनी ताजेर जे नांव बरयल्लें आसा तो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो. ओके, ओके. सो एक रिंग हांगासर आमचे परफेक्टली उडयला आनी ते बी तिका मेळटा हांगासर पोहा फोव. ओके, आमचे लक्ष्मी आईक मेळटा हे फोव जे पंचामृताचो ब्रँड आसा
ओके कॉंग्रॅच्युलेशन तुमकां. ओके आमचो पंचामृता स्पेशल रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो रावंड जो आसता आमचो चक दे रावंड. आमच्या आजच्या चतुर्थी स्पेशल भागातल्या शेवटच्या रावंडाक आमी सुरवात करता जो आसता आमचो चक दे रावंड. आमच्या चक दे रावंडच्या विनराक मेळटले युनायटेड 5 लिटर प्रेशर कुकर जो स्पॉन्सर केल्लो आसा युनायटेड एकता ग्रुप प्रायवेट लिमिटेड हांच्यांनी आनी तेचे डिस्ट्रिब्युटर आसा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंड्या हांगासर आनी तांचे कडेन खुबशे प्रोडक्ट्स आसा आनी तातूंतलोच हो एक प्रोडक्ट. सो आज हो लकी प्रायज कोणाक मेळटा पळोवया आनी ताका लागून गेम आसा आमची ती अशी. हांगा तुमी पळोवंक शकता आमी हांगा पेपर कप्स दवरला आनी बॉल करपाक जाय इतलें की तुमकां हांगासर पेपर कप्सो पिरामीड करपाक जाय. 5 4 3 2 1 आनी 1 जेन्ना जाता ताचे वयर तुमी हो बॉल दवरपाक जाय आनी जेन्ना तुमी तो पिरामीड डिसमेंटल करता तेन्ना हो बॉल कन्सिस्टंटली तुमच्या बरोबर आसपाक जाय. बॉल पडलो जाल्यार आउट. ओके सोपी गेम न्ही. स्टार्ट. खेळा. पडलो चल जालें. चक दे रावंडचे रनरअप जाता नॅली आनी नॅलीक मेळटा प्रायज ताणें स्पॉन्सर केला आनी रिक्वेस्ट करता सोनम हांच्यानी हो प्रायज दिवचो ताका. थँक्यू नॅली. बेस्ट ड्रेस्ड अप कोण आसा? ओके सो बेस्ट ड्रेस्ड अप आमच्या मदीं हांगासर सोनम आसा आनी सोनमाक पयली प्रायज मेळ्ळा. रिक्वेस्ट करता नॅली आनी हो प्रायज दिवचो. ओके सो सगळ्यांक एजेड पार्टिसिपंट आमच्या मदीं हांगासर आसा तिका आमी हो प्रायज दिवया. थँक्यू. आमच्या आयच्या भागातले चक दे रावंडचे विनर आता मनीला शिरोडकर आनी ताका मेळटा युनायटेड 5 लिटर प्रेशर कुकर. कॉंग्रॅच्युलेशन. चवथीचो आमच्या गिफ्ट. कॉंग्रॅच्युलेशन. आयच्या आमच्या चतुर्थी स्पेशल भागान हांगासर एक लकी ड्रॉ प्रायज आसा. हांगा सगळ्यो चिट्स आसा तातूंतले एक दाव आमी सिलेक्ट करतली आनी ताका हांगासर एक कॅश प्रायज स्पॉन्सर केल्लो आसा ह्या ग्रुपान. ओके नंबर 13 अंजिता चारी येता हा लकी ड्रॉचे विनर आनी ताका मेळटा हो कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. तरवडे शिरोडे हांगासर भूमिपुरुष देवस्थानान घेतिल्लो आजचो भाग आमचो हांगाच सोंपता. आजचो भाग आशिल्लो चवथीचो स्पेशल भाग आनी हांव गणपती बाप्पा कडेन हेच मागणें करता की तुमच्या जिवितांत सुख समृद्धी आनी भरभराट येवची. आज आमकां हांगासर आमंत्रीत केले मनीला शिरोडकर हांच्यांनी तशेंच तांचे वांगडी सोनम नायक सिद्धी नायक हांच्यांनी सगळे हांगासर अरेंजमेंट केले. तशेंच आजचे हांगासरले देवस्थानचे कमिटी मेंबर्स तांकां हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडल्या भागान हय आमी येतली तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा गणपती बाप्पा पहिली तू प्रायज घेऊन येतलीस ना? प्रॅक्टिस केला प्रॅक्टिस केली ना काय म्हणले ना समजले रावण काय वाटले रात्री खेळटात मागीर सगळी जाणां. हां तशेंच ते इंजिनियरींग प्रायवेट लिमिटेड परत घेता नाव टंग ट्विस्टर कशें नाव आला घेऊन नाही तुझे. सिद्धू सबसे अच्छी ड्रेस पहन के कौन लगता है आपको? मेरा नाम मत लेना. 10,000 कॅश प्राइज म्हणून आवाज कर नाका. किती गेले जरा काय गो जेवण जरा जरा आई हांव जरा म्हणटा तू फक्त अटकेत म्हण.